येवकार तुमकां मतदार राजा ह्या कार्यावळीन आनी आयज आमी आसा सानांद्रे मतदारसंघात सानांद्रे मतदारसंघ हो पयलीं युनायटेड गोवन्स पार्टी कडेन आसतालो, मागीर तो काँग्रेस जिखताले. ताचेर एकूच फावट हांगा विष्णू वाघ BJPचे आमदार जिखले 2012 सालांत. तेच्या उपरांत हांगा परतून काँग्रेसीन हो मतदारसंघ जिखलो. पूण एक अशी घटना घडली, हांगाले जे आमदार आशिल्ले फ्रांसीस सिल्वेर तांच्यांनी काँग्रेस सोडून BJPन प्रवेश केलो आनी लोकांक रिजन सांगलें की ते डेव्हलपमेंटा खातीर वता BJPन आनी भुरग्यांक जॉब दिवपा खातीर. आमी आयज लोकांक वचून हेच प्रश्न करतले की खरीच ह्या भागान डेव्हलपमेंट जालें काय ना ती. ह्या भागान असे खंयचे इश्यूज आहात जे लोकांक तेंचो खूब भंय दिसता. आनी एक आमी जो प्रश्न विचारतले की हांगा जे GMC ही ह्या भागान पडटा आनी GMCन भुरग्यांक हांगाचे जॉब मेळना म्हणून एक इश्यू आसा, तो एक आमी लोकांक विचारतले. GMC हांगा भुरग्यांक ह्या फावट तरी जॉब मेळ्ळे BJP सरकारान फ्रांसीस सिल्वेरा वतकीत ना ते सुद्दां विचारतले. तशेंच खुबशे पॉलिटिकल पार्टीज आतां गोंया भितर आयिल्ले आसात आनी त्या पॉलिटिकल पार्टी बाबतींत तांचें कितें मत आसा ते बीन आमी तांकां विचारपाचें आसा. आतां आमी आसा शिरदोना आनी आमच्या वांगडा आसा मधू कुंकळकार. अंकल, आतां इलेक्शन जावपाचीं आसात आनी फाटल्या 5 वर्सांत खरीच ह्या एरियेन डेव्हलपमेंट जालें? डेव्हलप थोडे जाल्या, पूण आमच्या शिरदोना जाल्या. आतां रस्ते केल्या थोडे हॉट मिक्स केल्या. आनी डेव्हलपमेंटचें कितें आसा, आतां ह्युमन बिईंग डेव्हलप जावपाक जाय. लोकांक जॉब मेळपाक जाय. भुरगे आमचे यूथ खूब शिंकलेले आसा, तांकां जॉब ना. आतां जॉबाक आमच्या कोण रिप्रेजेंटेटीव आसा, लोकल बॉडीचे आसा, तांणी घेवपाक जाय जॉबाचे प्रश्न सोलोवपाक. हांगा आमी पळयता चडशे लोक भायरूच आसा, पूण जे कोण हांगा आसा तांकां सुद्दां जॉब ना न्ही? ना न्हू, खूब भुरगे आसा शिकलेले, ग्रॅज्युएट जाल्ले आसा भुरगे. थोडे हायर सेकंडरी केल्ले आसा. कसलो तरी जॉब मेळपाक जाय तांकां न्हू. आनी प्रायवेट जॉब मेळ्ळें आज आसल्यार फाल्यां ना, ताका रोखडे काडटात, सर्वीस टर्मिनेट करता. कितें आतां कोविडाच्या टायमार कितें जाता तुमी जाणा, कसले फॉर्म बंद पडटा किंवा फॅक्टरी आसा ती बंद पडटा आनी ताचो जॉब टर्मिनेट जाता. म्हणजे जॉब आमकां कशें तरी सेक्युअर जॉब जाय भुरग्यांक. आनी एक आमी पळयलां की हांगाचो जो आतां जो आमदार जो आसा फ्रांसीस सिल्वेर, ते पयलीं काँग्रेसीन आशिल्ले. ते मागीर डेव्हलपमेंटा खातीर तेणी सांगलें आनी ते BJPन गेले. पूण ते वतकीत खरी डेव्हलपमेंट हांगा जाली काय पयलींच्यान जाताली? डेव्हलप जाल्या, हांव म्हणना, थोडे तरी काम केल्या. आतां इलेक्शनां जातली तेन्ना काँग्रेस आसतली हांगा, इवन आप आसतली, BJP आसतले, इवन RGA म्हणून जाता. तेन्ना कोणाक चडशे चान्सीस आहा, खंयच्या पार्टेक? पार्टी म्हटल्यार कितें, आतां ह्या वर्सा ह्या इलेक्शनाक चड पार्टी जाल्या, खूब पार्टी जाल्या. आनी सांगूंक जायना कोण येतो, कित्याक स्प्लीट वोटाची पॉसिबिलिटी चड जावपाची आसा, स्प्लीट जावपाची. आनी कोणाक चान्स पडोंक जाय सांगूंक जायना. आतां RGA आसा, तेय मुवमेंट करता, ते यंग बॉयज, तांकां आसा सपोर्ट. हांवें आयकल्या. अंकल, आनी एक म्हटल्यार आतां खंयची पार्टी जावं ती, ताणें कॅन्डिडेट दितना सानांद्रे कसो कॅन्डिडेट दिवपाचो, तेजे कितें आसूंक जाय, तेजें कितें पळोवन दिवपाचो कॅन्डिडेट? कॅन्डिडेट बरो म्हणटा तो कोण, तो पळय आमच्या विलेजीक. आतां हांव पर्टिक्युलरली श्रीदांत म्हणटा, तो काम करपाक जाय. भुरग्यांचे एम्प्लॉयमेंटाचें पळोवपाक जाय, डेव्हलपमेंटाचें पळोवपाक जाय. आतां खूब आसा, इवन आमच्यो वुमन आसा, तांकां आनी कितें करपाक जाय. चडश्यो बायलो हांगाच्यो जॉब ना. आतां आमच्या हो बेल्ट म्हणटा तो नुस्तेकाराचो, चड करून नुस्त्याचोच धंदो करता. आनी भायर गेल्ले आसा ते गेले, ते जॉब ना म्हणूनच गेल्या, नाजाल्यार तांकां ऑप्शन नासले, वयचेच पडले तांकां. सो हांगा नुस्तेकारांचे अशे खंयचे इश्यूज आहात जे कोण MLA जाता ताणें पळोवपाचे, सोडोवपाचे?
इश्यूज जायते आसा. आतां मेन इश्यू म्हणटा तो आमचो मरिना. हांगा मरिना येवपाचो आसा व्हडलो प्रॉब्लेम. तो आमच्या रिप्रेझेंटेटिव्ह कोण आसा पंचायत ओर MLA तांणी तो हें करपाचो. नाजाल्यार ही हांगचो पळय जॉब आसा न्हू 100% वयता सगळो. आनी हांगा येता फक्त हेजेर लोक आमी म्हणटा मरीन हाडल्यार इकॉनॉमी हाडटली आनी आमचें नुस्तें मारून इकॉनॉमी तितली आसा हिंगा डेली लेखान लोक नुस्तें मारता आनी आमची इकॉनॉमी गोंयचे वाडना वाडटा नुस्त्याच्या खास धंद्याचेर. म्हणजे आमची मेन धंदो सांबाळपाक जाय आमी नुस्त्याचो आहा तो. आतां आमी आज शिरदोना बिचार आनी आमच्या वांगडा एक फिशरमॅन आसा योगेश. योगेश बाब म्हाका एक सांगा आतां इलेक्शन जावपाचें आसा. तुमचे एज अ फिशरमॅन तुमचे कितें कितें इश्यूज आसा सांगा. फिशरमॅन म्हटलें की जायते इश्यू आसा. पार्टी एक व्हडलो इश्यू जाताले नावशी मारिना येता म्हणून तो मदेंच आतां इलेक्शन आसा देखून सद्या आवाज बंद केल्लो. मागीर अजून बाय कॅन्सील करूंक ना. आनी मागीर CRZ एम्पाचो हिंगा पोर्ट लिमीट म्हणून लागपाचो आसा. जे एरिया आमचे आतां न्हू एक बिचार सुटी 100 मिटर म्हणटा रिस्ट्रिक्शन घालतले म्हटल्यार कांय तशें करूंक कशें मेळपाक ना म्हणटा. कितें आहा जाल्यार पोर्ट लिमीट MPTन परमिशन घेवपाक पडटलें तें बंद नाका. आतां कोणूय तरी हिंगा न्यू MLA जाता तेणें हांगाचे सगळे पोर्ट लिमीट कॅन्सील करपाचें. आनी इवन मरिना प्रोजेक्ट. हय इवन मरीना प्रोजेक्ट. आतां खुबशे पार्टी येवपाचे हांगा तुमी पळयलात. खंयचो पार्टी आनी कशें MLA आसचो तुमचो अशें दिसता तुमकां. MLA आसूंक जाय एटलिस्ट MLAन एक असेंब्लीन तरी इश्यू मांडपाक जाय. हिंगाचो MLA आहा 5 वर्सां तेणें कांयच इश्यू हें करूंक ना कसलो मारिनाचो नाल्यार पोर्ट लिमिटाचो. हेजो कोणूय MLA येवन एटलिस्ट उलोवन तरी आमचे इश्यू सॉल्व करपाक जाय असेंब्लीन पावपाक जाय. जॉबा बद्दल तुजें कितें म्हणणें. भुरग्यांक हांगा कामाक मेळ्ळा फाटल्या 5 वर्सां. 5 वर्सां म्हाका जाल्यार दिसना हिंगा शिरदोना कोणाक मेवला म्हणून कामाक. गव्हर्मेंट कसलीच कामां ना. हांव हिंगा शिकलेलो भायर हांवें केलेली प्लस आसता प्रायवेट येतलो प्रायवेट सोडलो कांय जॉब येना म्हणून बरें. दुसरे वटेन आतां फाटल्या 5 वर्सांनी ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीन तशी डेव्हलपमेंट जाल्या ना. म्हाका जाल्यार दिसना हिंगा कांयच अशें जालां काय डेव्हलपमेंट म्हणटा तें. हेका हिंगा एक आमी सगळे श्रीराम एसोसिएशन म्हाकार आसा न्हू तेणी एक हें बांदलेलो राम बांदपाक हे सगळे पोने वयर काडपाक. ते बसून आजून जावंक ना 5 वर्सांक. आनी कितें इश्यूज आहात जे फिशरमॅन स्पेशली तांकां दिसता की जावंक जाय अशें. म्हटल्यार आमकां ते सबसिडी बंद येताले. आतां सबसिडी बंद दवरले सगळे हेका फिशरमॅनाक हें हाली सबसिडी येताले. ते पयले एक 45,000 दिताले आतां ते लेस करून 27,000 दिता. पेट्रोलाची एक सबसिडी मेळटाली येयल्ली. आतां काय आदले भशेन नुस्तें तितलें मेवना. आनी पेट्रोलूय म्हारग जाला न्हू ताका लागून तेणी गव्हर्मेंटान परतून हें करपाक जाय. सबसिडी हय सबसिडी इश्यू म्हारगय करपाक मातशें हें करपाक जाय. पयले आसले ते एटलिस्ट 50,000 कशी येयल्ली. आतां आमच्या वांगडा आसा गोविंद नागवेकर. हय पात्रां फाटल्या 5 वर्सांनी हांगा कितें डेव्हलपमेंट जालें आनी भुरग्यांची कामां जाल्यात. ना कांय जावंक ना आमची कामां. आमची भुरगीं पळय बेकार आसा. म्हाजो चेडो व्हडलो एकूच चेडो व्हडलो एक चेडूं. म्हाजी चेडूं 12th पास आसा फर्स्ट क्लासीन येयला. चेडोय म्हाजो फर्स्ट क्लासीनूच आसा M.Com करता. M.Com दिला ताणें एग्जाम आनी तांकां हांव आमच्या आमदारा फुड्यान गेलो कांयच तेणें डेवलप करूंक ना. आमकां करता करता 40 रावंड मारले तेज्या घरा कडेन वचून कांयच डेवलप करूंक ना. तो लायता म्हणटा केन्ना करतलो लायतलो. आमकां कितें तरी करूंक जाय न्ही भुरग्यांक एकट्याक तरी लायात न्ही. हांव आतां पेन्शनर. आमकां आतां 20,000 येता पेन्शन. कितें तितून जायना न्ही. भुरग्यांचेंय पोट भरूंक जाय आमचेंय पोट भरूंक जाय. जायना कोणाक तरी एकट्याक तरी जॉब दिवंक जाय तुमी न्ही. मेन जॉब. हय एक तरी दिया खंय तरी कोणाक. 2 जाणां आसा म्हणटकूच एकट्याक तरी दिले जाल्यार आमचो मातसो संवसार बरो जातलो. हांगा डेव्हलपमेंट जाल्या म्हणजे हांव म्हणटा उदक लायट रस्ते बीन ते कितें. उदकाचे प्रॉब्लेम ना लायटीचे प्रॉब्लेम ना. उदक तुमी फ्री दिता म्हणटाले आतां बिलां येयली आमकां 400-500 रुपया बिलां येता. ते फारीक करतलो कशें. 20,000 संवसार काय जायना. 2 भुरगीं आसा बायल आसा बेकार. हांगालो आमदार तो पयलीं काँग्रेसीन आशिल्लो आनी मागीर तो BJPन गेलो. हय सो तेज्या उपरांत काय व्हडलीशी इम्प्रुवमेंट जाली ना हांगा. ना काय जावंक ना. कितें केलां हांव तेज्या फुड्यान कितलो 40 रावंड मारले तो करता म्हणटा कांयच करूना. एकूय भुरग्यांक लागना कामाक. आतां भुरगे म्हाजे पळय आतां खंय तरी वता प्रायवेट एक 5-8 हजारांक. M.Com केल्लो भुरगो 8 हजारांक वता पण तेजें डेवलपमेंट काय जायना. 8 हजारांक कितें जाता काय जायना. हांवें सांगलें म्हणून तुका काय ना. आतां आमी आसा गोवा वेल्ला आनी आमच्या वांगडा आसा फ्रांसीस परेरा एक सिनियर सिटीजन.
फ्रांसीस बाब, म्हाका एक सांगूंक शकता, आतां इलेक्शन जावपाची आहा, फाटल्या 5 वर्सांक ह्या एरियेन डेव्हलपमेंट जालें? पळय डेव्हलपमेंट जायतो जावपाचो आसलो. आतां सद्याक आमच्या सांतानेर कॉन्स्टिट्युन्सीन आतां तेणें जायते कडेन डेव्हलप करपा आतां फावंडेशन घातल्या आनी आतां बुन्यादी मारल्या. आतां सद्याक आमकां बाजारांत पंचायत घर जाय आसलें, तें इतलें वर्सां पास जालें तें करूंकच ना जालें. तशें आमच्या व्हडल्या गोंयान हायवे सारको एक ग्रावंड करपाक केलोलो, सगलें पुरोवन बार सगलें जालेलें. कित्याक उरलें हांव नोको, आतां तेजें आतां बांदता म्हणटा. इतले तेंप ते रावले, इतलीं वर्सां खूंय आहलें तें काम करपाक. मागीर तें म्हणना हांव तें म्हणटा. आनी आमच्या व्हडल्या गोंयांत जायतीं कामां डेव्हलप करपाचीं आहा, पूण आजून कांयच करूंक ना. कित्याक हांव नोको, कित्याक पळय ती कित्याक आमचे आमदार आहाय ते सगळे BJPन गेलेले काम करतले म्हणून, आमकां काम करूंक मेळना म्हूण. पण तुमी गेले पूण काम करूंक जाय न्हू. वयतले कडेन कामां सगलें पेंडींग उरलें. रस्त्यान दोगूय कामां कितलींच पेंडींग उरलें. ती रस्ते आहाय तेतून सगलें आतां डांबर घालोलो, पयलो घालो, आतां घालूंकूच ना. आतां रस्त्यांक कितें कोत्ताय, हें मारलें, मिशीन मारून क्लीन कोत्ताय आनी सायडीन रस्त्याच्या हें मारताय, पाट मारताय सारको. तो कित्याक म्हणून हांव नोको भितर कित्याक लागून कोत्ताय तें म्हाका खबर ना. कितले मनीस हें कोत्ता कामां. हांव आमचें बरेपणाचीं कामां म्हणटा आतां कांय ना. आमकां आतां जायतीं कामां आसलीं करपाचीं, तीं कामां सगलीं पेंडींग आहा. कित्याक लागून उरलें हांव नोको. आतां हांगासरल्या भुरग्यांक जॉब बीन मेळ्ळ्या तशें? हिंगा भुरग्यांक पळय खरें म्हणटलें जाल्यार ही आमची कॉन्स्टिट्युन्सी बांबोळी भावन पडटा. बांबोळी पडटा आमकां हाकेंच. जर आतां तूं पळोवं अशी बांबोळेन आमचो सांतांद्र कॉन्स्टिट्युन्सी कोणूच ना, कोणाकूच घालो ना. आनी सगले अशें म्हणटा तितले सगले भायले आतां म्हणटा चडशे भाडपय सान घाले म्हणटा. सगले वयता कोणूच ना. आतां आमी मेडिकलान वयतले जाल्यार आमकां आमचो म्हणचो कोणूच ना. एक खंयच्या वतून एक बेस्ट हेल्पर एक सर्वेंट कसो पासून कोणूच दिसपण बांबोळी कोणूच ना. हे खंयचे मनीस पडटा हांव नोको. आतां आमचे म्हण गांवचे आतां गांवान एक तें एक कोयली फॅक्टरी येता, त्या गांवच्या भुरग्यांक पूण फॅक्टरी जाग आसूंक जावो, दिवंक जावो ना. येवन बोल्ले आनी भायले येवन जाल्यार आमकां कसलो हें आहा. मातशें अशें आहा. कित्याक आमच्या म्हणजे हिंगा आतां आमचें अशें आतां म्हणटा हांव, अशें गोवेल्या सांतांद्र म्हणजे गोवेल्या श्रीगांव कुडका भाटी हें पडटा. हेंचे कोणूच तीं मेडिकलांत कोणूच ना. आतां हाडली पासून जॉब बोल्ल्या कोणूच ना हिंगा लागता. आनी ते आतां कोण करता कितें करता आमकां कांय खबर ना. कित्याक आमच्या गांवांक कसलो एक प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार त्या प्रोजेक्टान आमकां कितें आमच्या गांवच्याक पूण सिरीयस मेळोंक जाय न्हू. मेळना. आतां हांगा आमी जेन्ना भोंवताले तेन्ना एक मेजर इशू आमी जो नोट केला तो म्हणल्यार फिशरमॅनांचो शिरगांव एरियेन. आनी तो इशू ह्या इलेक्शनांत म्हणजे MPTची जुडिशन एक आनी सेकंड थींग तांच्यांनी म्हटलां की थंय मरिना प्रोजेक्ट घेवपाचो आहा म्हणून. सो आतां खंयचीय पॉलिटिकल पार्टी जेन्ना खंयच्या इलेक्शनाक जेन्ना टिकेट दितली तांच्या खातीर हो इशू मेन आसतलो. आनी तुमकां कितें दिसता हो इशू कितलो इम्पॅक्ट करपाचो आहा? पळय हो मारिना प्रोजेक्ट म्हणटा तो फाटीं जालोलो बोवाळ जालोलो. हो मारिना येयलो जाल्यार एक काटेन बरो जावं, कित्याक ट्युरिजमाक बरो. पूण आमच्या गांवच्या आमचो पळय जे नुस्तेकार आहा ते आपले पोट भरता तेंचो धंदो काबार. आनी हातून कितें जाता, हे प्रोजेक्ट येयले म्हणटच हिंगा आमच्या गांवान येयले म्हणटा आमच्या गांवच्या कोणाक सिरियसय मेळना, कांय ना. पळय सद्या आमकां नुस्तें आतां आमकां नुस्तें भायलें येता. आमच्या गांवचें नुस्तें मारपाक लागून आतां असले प्रोजेक्ट येयले जाल्यार नुस्तें मारपाक मेळपाचें ना म्हाका दिसता. म्हाका तो प्रोजेक्ट आमकां हिंगा नाका, तो पयस व्हरपाचो. आनी ती एक म्हणटा ती अशी आनी ती वेळ आख्खी काबार करतली सगळे. आतां खुबशे पॉलिटिकल पार्टीज एफर्ट आसा, कोणाक बरो चान्स पडटलो एफर्ट? पळय हें आतां अशें आमच्या इतल्या वर्सां हांव पळयतां आदीं MJ युनिटी जाले, वो काँग्रेस जाले. आतां इतलेच पार्टी येयल्या, हे कोणा फोडूंक येयले? ही आपणाची बडूक फोडटले ऑपोजिशन आहा पळय तेंचेच म्हाका दिसता प्रमाणे. कित्याक ते तुका हे सगले कोणाचे बट तेणी एलायन्स करून बसलेले अशें बाबा अशें करून न्हू जाल्यार तें येना तेंचें कांय ना. चडसो तेंचो वोट फुंडटलो ऑपोजिशन आहा पळय तेंचोच. आनी जे पळय BJPन रावल्या ते आसतले गोटेन लोक तो हालचो ना. लिडर हालतले, लिडर वयतले न्ही ते लोक हें करपाचो ना. हांव म्हणटा असो हो कोर्स आमचे म्हणटा तुमी गोवा एक ट्युरिजम प्लेस कसो म्हणून. तूं असले कोर्सो बोसो तुमी कितें हाडटा? तुमी तिन्ने आहा मरे रत्नागिरी तिन्यान 3 दिसान तुमी मरा म्हणटा आतां गोवा ट्युरिजम जाता. तूं असले कितें हाडटा वस्तू ह्यो करपाक? वो एअर पोल्युशन जाता सगल्याक लागता.
आतां आमी आसा बातीम गांवकार वाडो आनी आमच्या वांगडा आसा सावयो. सावयो बाब, नाव इलेक्शन्स आर कमिंग. वॉट आर द मेन इश्यूज यू लायक टू सी इन दीस इलेक्शन? First of all, I will say thank you for Prudent Media. Prudent Media is always my favorite channel for any breaking news or any updates. What are the issues now basically this constituency is facing? To my experience, this will be my third or fourth voting period. I don't see any development as such happening in a constituency. It is just stone laying, and there is further no action has been taken on the performance or the development in our constituency. Everybody is upset. The minister level elected representative has not shown any interest till the 5 years comes and the new election period is fixed. So I don't see any much development, and it will not happen until they are interested for the people. They look like they are only interested for themselves. I don't think it is really voters are confused. Voters are really confused which party will support and which party will support the Goans as such. Whoever supports Goa and is positively replying to me on these questions, I will definitely vote for that party. But as of now, we don't know which is for us, because today also you see what is that RG and all, RG and one what is that? No, sorry, not RG. NCP was also planning to join with hands with TMC. So I don't know exactly what is they are looking, what is their interest for the future of Goans. आमी आसा बातीम जंक्शनाचेर आनी आमच्या वांगडा कांय वोटर्स आसा सानांद्रेचे. येवकार तुमकां. फाटलीं 5 वर्सां आतां इलेक्शन जावपाचें आसा. फाटल्या 5 वर्सांन ह्या कॉन्स्टिट्युन्सींत कितें डेव्हलपमेंट जालें? हिंगा गेल्या त्या 5 वर्सांक कितें कांयच जावना. ही आतां 10 वर्सां जालो आमचो BJP सरकार आहा, कितेंच बरें करूना आमच्या सातांद्रे MLA. खंयची खंयची कामां जी जावपाक जाय ती जावंक ना अशें दिसता तुमकां? आमची कामां थोड्या भुरग्यांक कामाक लावपाचें आनी कितें लायटीचें, उदकाचें, रस्ते ते कोत्ताच गव्हर्मेंट, पूण हें मेन आमचें जावना. एफर्ट इलेक्शनाक खंयचे मेजर इश्यूज आसतले सानांद्रे मेजर इश्यूज कसले आसा? हे पावट आमचो MLA आमी चेंज करूंक सोदता आनी चेंज जावंक जावो. जायना जाल्यार आमी अशेंच उरतले. भुरग्यांक बीन हांगा कामां बीन मेळ्ळ्यात तशीं? ना कोणाक कांय मेळना, कोणाक कामां दिवंकूच ना. हांगालो जो MLA आसा तो पयलीं काँग्रेसीन आशिल्लो आनी मागीर तो BJPन गेलो. असो BJPन ताणें सांगलें की आपण डेव्हलपमेंट करपाक दिलो. खरेंच जाल्यार तशें कितें? ना डेव्हलपमेंट तेणें कांयच कितेंच करूं ना आनी कोणाक सांगनासतोच गेला. तो म्हणटा आपणें सांगला, आमकां कोणाक सांगना. बाती विलेज पंचायत आमी आमकां कितेंच सांगना कोणें. तो फटोवन गेला लोकांक. तुमकां कितें दिसता कितें कामां जाल्या हांगा? सांग रे. चडशीं जावंक ना कशीं, ते म्हणटा केल्या पूण जावंक ना कामां. खंयचे इश्यूज आसतले ह्या फावट इलेक्शनाक? मेन इश्यूज कितें आसतले लोकांच्या? मेन इश्यू म्हणजे आतां लोकांनी ठरयलां की सामकेंच चेंज करचें म्हणून, सामकेंच चेंज करून उडोवचें म्हणून. BJP कोण नाका म्हणचें अशें केलां. आनी खंयची तरी पार्टी? चडशे म्हणटा आतां RJ रिव्होल्युशन पार्टीक हाडचें केलां लोकांनी, चडशे लोकांनी RJ आनी आप आनी उजो. ओके. आनी बाकीचे जे पार्टीज आहात, आप आतां न्यू पार्टी आप येयल्या, TMC तशें तेंचे सुद्दां कांय ना. सांगपाक तुका पळय त्यो भायल्यो दिल्ली वायज पार्ट्यो त्यो हांगासर आमकां ते फटयतले आनी पळयतले, लोकांक पिशे करतले आनी पळयतले, आनी लोक पिशे जातले अशें दिसता. पूण लोकांक पिशे जावचे न्हू कशें म्हाका दिसता. गोंयची कितें पार्टी आहा तिकाच सपोर्ट करचो आनी तिका जैतिवंत करून हाडचें कशें दिसता. उजो हय. ओके. आनी कितें उरलां थोडें सांगपाचें. आमकां गेल्या ते लॉकडावनाक गव्हर्मेंटान BJPन म्हणजे MLAन खंय हें धाडलेलें आमकां, म्हणजे MLA BJPन कितें साकर, तांदूळ, गंव, पूण आमगेर ते येयले आनी आमचे ½ किलो तिल आमकां पयशांनी 245 रुपीज आमचो पंच आलवार वास तेणें घेतल्यात. हेणें पंचान 245 रुपीज म्हणजे हाफ, आनी फूल घेता जाल्यार 500.
कोविडा टायमार हेल्प केली ना तू ना करूं ना ते पयशांनी दिलां पूण गोवमेंटाचें म्हूण सांग सिल्वेरान धाडलां म्हूण सांगलें अशें कोणी एमएलएन म्हणजे गोवमेंटान धाडलां ते एमएलएन धाडना पूण दिलां पोंच्यान आमकां पयशांनी हांवें आमचेर पयशे 5 हें घेवन हांव कितें हें म्हणजे 500 रुपयाचें म्हणून आसलें तें हाफ दी म्हणलें म्हाका हाफ हांवें 250 आनी कितें अशें 245 तें ताका पे फारीक केलें आनी जायत्या जाणांक केलें म्हाका जायत्या जाणांनी सांगलां पूण अशें न्हू गोवमेंट तशें करपाचें न्हू पयशांनी तशें करूंक पारनासलें न्हू फुकट दिवंक जालें न्हू पूण तेणी पयशे घेतले आमचे हें आमकां रॉंग सारकें हें अशें करूंक जायना आनी आमकां हो गोवमेंट उपरना हे गोवमेंट कितेंच करून डेवलपमेंट कितेंच करून आसा आतां रस्ते करता आतां सांगता ते कोत्तेले म्हूण कोत्तले म्हणजे ते गोवमेंट कोत्ताच आता आमी आसा आगासाहेब मार्केट आनी आमच्या वांगडा सिद्धेश बाब आसात सिद्धेश बाब आतां इलेक्शन जावपाचीं आसात फाटलीं 5 वर्सां तुमी पळयल्यात फाटल्या 5 वर्सां खरी डेवलपमेंट जाल्या सान आंद्रेची डेवलपमेंट असो बारीक बारीक जाला ना न्ही जाला बारीक बारीक जाला कितें जावपाचें उरलां अशीं कामां मेजर हय बस स्टॉप ना हांगातलो जो MLA आशिल्लो तो पयलीं काँग्रेस आशिल्लो तो मागीर BJPन गेला तांणी सांगलें की डेवलपमेंट आनी भुरग्यांक जॉब दिवपा खातीर वता म्हणून तशें कितें जालां भुरग्यांक जॉब बीन मेळ्ळें जॉब अशें कांय ना अशें जॉब अशें व्हडलेशें ना हय हय मेळूना आतांच मातशें असो आवाज येता कोण कोण जॉबाचे आवाज येता आतांच मातशें जाल्या आतांच ऑर्डरी काडल्या आतांच इतले 5 वर्सां कांय ना हांगाले म्हणटा ते आतां खुबशे पॉलिटिकल पार्टीज येवपाचे आसता हांगा खंयचे तुमी जेन्ना कॅन्डिडेट पळयता तो कसो आसता तुमकां दिसता कॅन्डिडेट असो जाय न्ही एक बरो डेवलपमेंट केल्लो डेवलपमेंट करता तसलो असो आतां कोणी असो न्यू फेस जाय न्यू फेस एफर्ट तुमकां चेंज जाल्लो जाय चेंज जाल्लो जाय हय पार्टीन सुद्दां दिता न्यू फेस दिवपाचो पयलींचोच न्ही हय तसो हय अलायन्स बीन जाले कोणा मदीं जाल्यार कितें चान्सीस हांगा फॉर एग्जाम्पल गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसी मदीं हांगा अलायन्स जावंक शकता म्हणटा आनी सीट जर एक वेळ अलायन्सान आयदर काँग्रेस ना जाल्यार गोवा फॉरवर्डाक वचूंक शकता तेन्ना कितें जातलें लोक कोणाक वोट करता त्या टायमार अशें दिसता तुमकां अलायन्स जालें जाल्यार हे फुट्टलें मतां फुट्टलीं हय हय पूण नेक टू नेक फायट वतली BJP आनी काँग्रेस काँग्रेस हय तांचे मदीं हय आनी बाकीचे पार्टीज जे आहा न्यू युवन पॉलिटिकल पार्टी तेंचे तेय आसा तेय प्रयत्न अलायन्स जालें जाल्यार हे फुट्टलें मतां फुट्टलीं हय हय पूण नेक टू नेक फायट वतली BJP आनी काँग्रेस काँग्रेस हय तांचे मदीं हय आनी बाकीचे पार्टीज जे आहा न्यू युवन पॉलिटिकल पार्टी तेंचे तेय आसा तेय प्रयत्न करतात तांचे आसा हांगाचो आमदार जो आशिल्लो तो पयलीं काँग्रेसीन जिखलो आनी मागीर तो BJPन गेलो सांगून गेलो की हांगाच्या भुरग्यांक जॉब दिवपाक जाय आनी डेवलपमेंट जावपाक जाय म्हणून खरीच तो BJPन वतकीर डेवलपमेंट जाल्या जायत डेवलपमेंट जालां BJP वचून जे लास्ट 18 इयर्स तो काँग्रेसा आहालो MLA मातशें इतली स्पिडीन जावना जे आतां समज तूं हे 5 वर्सां कॅल्कुलेट करीत 3 वर्सां काँग्रेसा तो आनी 2.5 वर्सां कितें BJP येवन तेणें जायते अप्रुवल हाडले एक सिमेंट्री ब्युटिफिकेशन हाडलां मागीर ग्रावंड आमचो अक्षय ग्रावंड SAG कडेन आसलो तेणें रेकमेंडेशन करून लेटर करून तो आमच्या पंचायतीचे हाडून आमच्या क्लबाक दिलोलो आहा चलोवपाक यूज करपाक आनी 2-3 बायलां सायडी रोड आनी एक्सेस पॉट मिक्सिंग केलें तेणें कंपेर्ड टू तेजे पयलींची 2 वर्सां जिखोन उरलोलो तो स्टाक कसो जालो तो लास्ट 2 वर्सां रिकवर कसो केला जायत जाणां जॉबूय दिल्याय तेणें जॉब म्हणल्यार रेकमेंडेशन केलें म्हणटा जालें न्हू तेजें तेणें सिनियर अकावंट्स जॉब दिल्याय बांबोली ते सायडी 2-3 दिल्याय नर्सी दिल्याय तेणें आनी जॉब दिल्याय तेणें पूण हेच जॉब ते कडेन काँग्रेसा आसतना दिवपाक जायनासलें जावं नाय ते कडेन पूण आतां दिल्याय तेणें आमकां तें काँग्रेस आनी BJP म्हूण हेजी डिफरन्स कांय ना MLA इज सिंपल
आनी लेस टॉकेटीव, नॉट डेट मच प्रोएक्टीव. पूण आतां हे लास्ट 2.5 वर्सां प्रोएक्टीव जालो तो BJP वचून. गोडे ताका CM एक्सेस मेळलो आसतलो आनी ताका लागून जालो तो. एज फार एज आय एम कन्सर्न, म्हाका दिसता ही इज मच बेटर ऑफ स्टेईंग विथ BJP रादर देन कॉन्टेस्टींग अगेन इन काँग्रेस. एंड फॉर एग्जाम्पल तूं आतां गोवा फॉरवर्ड आनी पार्टी म्हण गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस अलायन्स जावन कम्पीट करपाक वताय, तें सॅटिस्फॅक्टरी ना. जो जगदीश बोबे तेणें कोर्टां वचून तेंचो ग्रावंड आपणा हाडायलो आनी काँग्रेसाचेर घालतालो तो. आतां तोय ग्रावंड तेणें रिस्टोन कितें गायला, प्लेग गायला सिल्वेरान आनी CMन. तेंकाय ग्रावंड मेळचो. आमचे प्लेयर हिंगा चडशे फुटबॉल प्लेयर, जायत जाण फुटबॉलाचेरूच येताले पयले. आतां आमच्या गांवांत चोय तूं कितली पिसफूल आहा तें. तूं कॅमेरा असो गुंडांक चोय कितली तोंड आहा तें. इशू ना, लफडी नाय, सुसेगाद आहाय आमी. म्हाका जाल्यार दिसता आतां आहा तें सिट्युएशन मच बेटर देन 10-15 years बॅक. भुरगीं बेकार आसताले, झगडी करताले, पिताले. आतां ना, आतां तोंड आहा. पात्रांव, फाटल्या 5 वर्सां हांगा कितें डेवलपमेंट जालें? आमचो साता थंयचो आमदार फाटल्या फावटी BJPन रुलींग पार्टीन गेल्ले. आतां डेवलपमेंट जाला. पयलीं ताका कांयच चान्स नाशिल्ले. BJP तेजे पयलीं BJP आशिल्ली न्हू, तेन्ना तो काँग्रेसीन आशिल्लो. तेन्ना ताका कांय डेवलप करपाक चान्सीस मेळना. आतां BJPन वचून ताका बरो चान्स मेळ्ळा डेवलप करपाक. आतां सामकें डेवलप जालें आनी भुरग्यांकूय थोड्या कामाक बीन लायल्या तेणें खूब जाणां. जॉब बीन मेळ्ळे भुरग्यांक? हय हय हय, जॉयन जालेय बीन. तेणी जें सांगिल्लें की आपूण वता डेवलपमेंट करपा खातीर BJPन, तें जालें म्हणटा. हय हय, हे 5 वर्सांक तेणें असो खुबशीं अशीं कामां तेणें केल्या. आतां हांगानी खुबशे पॉलिटिकल पार्टीज आमी पळयता येतात. सो हांगाच्या सांद्रेच्या लोकांक कितें जाय? सात आंध्रेच्या लोकांक म्हणजे सात आंध्रे आख्ख्या लोकांचें हांव सांगूंक शकना तुमकां. हांव म्हाजें पर्सनल मत सांगता. कितेंय जावं हांव BJPक वोट मारतलो. कित्याक BJP सदांच नेशन फर्स्ट हो तेजो हें आसता, हेतू आसता. नेशन पयलीं. आतां फक्त आमकां बरीं कामां आनी आमी भरपूर श्रीमंत आसले, आमचें नेशनूच सेक्युअर ना जाल्यार उपयोग कितें जाता? दुसऱ्या नेशन आमचे येता की तूं पयशे घेवन हे घेवन खंय म्हणून वयतलो? त्या खातीर BJP सदांच मोटीव आसता पयलो नेशन फॉर नेशन घट करपाक, सेक्युअर करपाक. टिकेट कोणाकूय दिली जाता? हय, BJP. आयज आमी सान आंद्रे ह्या मतदारसंघान फिरून पयले. खुबशे लोकांक प्रश्न केले. खुबशे लोक उलोवपाक एक्चुली रेडी नासले. कांय मोजकेच आमकां लोक मेळ्ळे. आमी जेन्ना तांकां विचारलें की तुमचो जो आमदार जो पयलीं काँग्रेसीन आशिल्लो आनी मागीर BJPन गेलो, कित्याक तो उदरगत करपाक जाय आशिल्ली ताका, एम्प्लॉयमेंट भुरग्यांक दिवपाक जाय जाल्यार तें खरेंच जालां. खुबशा लोकांनी सांगलें जावंक ना, तशें कामाक कांयच जावंक ना, डेवलपमेंट जावंक ना, भुरग्यांक जॉब मेळोंक ना. तर कांय भागान आमकां अशें दिसलें की थोडे म्हणटात हय थोड्या भुरग्यांक हालींच जॉब मेळ्ळे, हालींच डेवलपमेंट जावपाक लागली. पयलीं काँग्रेसीन आसतना कांय डेवलपमेंट जाय नासली. आनीक आमी विचारलें लोकांक न्यू फेसीस जाय, कितें चेंजीस जाय. खुबशा लोकांक सान आंध्रेन दिसता की चेंजीस जाल्लेले जाय. तांकां पयलींचे काँग्रेस BJP हेंचें राजकारण नाका, तांकां कितें तरी दुसरें गोंयचे मातयेंतलो पक्ष जाय म्हणून खुबशा लोकांनी सांगलें. स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गावस.